when we are talking of a milk revolution, आम्ही कितले प्रोड्यूस करता दूध 1,65,000 लिटर आम्ही सध्या गोयान दूध आमचे फार्मर हांगा पिकयता. आमकां कितली गरज आसा 3.5 लाख लिटर दूध आमकां जाय पडटा. 2 लाख लिटर शॉर्टेज आसा आणि ही शॉर्टेज जेन्ना दुधाची आसा आम्ही असे योजिला की आमचे जे तरुण यूथ आसा ते महिलाय आसपाक शकता तांकां तरी हे व्यवसायान येवपा जाय. इट इज लायक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आम्ही स्किम्यो वाडयला, स्किमीचो अमाउंट वाडयला, सबसिडी वाडयला. 75% आसले ते 90% सबसिडी केल्ले आसा आणि आम्ही साधारण एक युनिट आम्ही दिवपाक केला एक जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तेका. सपोज आम्ही 10 गायो दिल्यो तेका आणि जाल्यार शेडूय बांदपाक तांकां तेजेरूय सबसिडी मेळटा. ते उपरांत तांकां मिल्क इन्सेंटिव्हूय जो आसा तोय आम्ही वाडोवपाक योजिता आणि सबसिडी ऑलरेडी 40% आसा. इतले सगळे इन्सेंटिव्ह जेन्ना आम्ही तांकां दिता अक्षरशे खात्रेन हांव सांगपाक सोदतां जो बेकार बसले परस 10 गायो दुधाच्यो तरी घेयल्यो आणि 100 लिटर तरी एव्हरेज तेणे दूध काढले. उणेच उणे तेजे नेट अर्निंग्स जातले 30 to 35,000. आज मुद्दम हांव हिंगा कपडे आमचे फार्मर आयला पळोवपाक खूंय आनी इम्प्रुवमेंट करपाक शकता. हाव वी कॅन लीड बाय एक्झाम्पल. कमी आम्ही खूंय पडटा. आम्ही सगळ्यो स्कीम बदलला. ओली आमचे यूथ फुडें येवपा जाय. We can take a horse to the water, but near the water, but we can't force it to drink the water. असल्यो गोष्टी जावपा जायना. जशें म्हणणे आहा प्रूफ ऑफ द पुडिंग लायज इन द इटिंग. जे पर्यंत आमकां ते टेबलार येना वस्त येना आमी कशें सांगपाक शकता सक्सेसफूल जाले. वी विल ट्राय आवर बेस्ट and my department is trying its best to be successful. If they succeed, then I succeed, and we all succeed, then the state succeeds.